नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या उक्तावणाक हुबळी धारवाड म्हादयचे टर्फार रोड शोक उपाट गर्दी, सिक्युरिटी ब्रिज, मार्गार पुष्पवृष्टी, फुलाहारांनी जंगी येवकार. मात युवा महोत्सवाक प्रधानमंत्री, कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी एकल्यानूय म्हादय विशीं ब्र काडले ना. गोयच्या शिष्टमंडळाक केंद्रीय मंत्र्यांनी पॉझिटिव्ह उतर दिला म्हूण काँग्रेसीचे डीकेशीन प्रधानमंत्र्यांकडच्यान म्हादयचेर उतर मागिल्ले. हुबळी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाक प्रधानमंत्र्याची हजेरी, ताचे पयलीं रोड शोक उपाट प्रतिसाद. एका भुरग्यान सेक्युरिटी तोडून मोदीक हार घालपाचो यत्न केलो. प्रधानमंत्र्यान तो घेतलो, तरणाट्याक पुलिसांनी उखल्लो. उपरांत प्रधानमंत्र्याचे युवा महोत्सवात उलोवप, मात म्हादयचेर ब्र ना. वर्सभरात म्हादय प्रकल्प तडीक लावपाचो संकल्प करपी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोमाय आनी कर्नाटकांतलो केंद्रीय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी दोगांयनी म्हादयचेर ब्र काडले ना. प्रधानमंत्री आज कर्नाटकात येता. केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोयच्या सीएमाक म्हादयचेर पॉझिटिव्ह उतर दिल्ल्यान कर्नाटकाक उतर दितलो काय ना ते प्रधानमंत्र्याक स्पश्ट करचे. बीजेपी सरकार खुलेआम कर्नाटकाचो अधिकार न्हयकारतले काय म्हूण कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्ष डीकेशीचो प्रधानमंत्र्याक ट्विटरार प्रश्न. हुबळी 26व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवात गोयचो 70 तरणाट्यांचो पंगड वांटेकार जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रधानमंत्री हुबळी धारवाड म्हादयचेर कांयच उलयलो ना. मात गोंयान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा तंत्रीक, राजकी, कायदेशीर मार्गांनी म्हादय साल्वार करतलो. गोयचेर अन्याय जावंक दिवचो ना. तो राष्ट्रीय युवा सप्तकाचे कार्यावळीक उलयतालो. कालूच तो गोयचे शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली वचून आयला. बसका खंय पॉझिटिव्ह, विरोधक म्हणटा डबल इंजिन फेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणान गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री शेखावताक राती मेळून आयले. गोंयची बाजू आणि परिस्थिती समजावन म्हादयचेर तांणी दोगांकूय निवेदन दिलां. कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मंजुरी फाटी घेवची, म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी नेमची म्हण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा बसका पॉझिटिव्ह, नेमकें कितें थारलें तें मात सांगना. राष्ट्रीय युवा सप्तकाच्या कार्यावळीक युवकांच्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री हें उलयलो. आणि हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, म्हणजे गोंयचेर म्हादयच्या अस्मिताय जपपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सातत्यात करतलो आनी हो अन्याय केन्ना जावचो ना हाची हमी हांव भुरग्यां खातीर दितां. सरकाराच्या शिष्टमंडळाची दिल्लीची भेट विरोधी आमदारांक बरी मानवल्ली ना. दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरोन केलें कितें? डीपीआर काय देंवयलो ना. सरकाराचे डबल इंजिन फेल म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायचो आरोप. डिमांड कितें आशिल्लो? एक 1 पॉयंट डिमांड की हो डीपीआर फाटल्यान घेवचो. आतां मुखेलमंत्री वचून गृहमंत्र्याक मेळून आयलो, डीपीआर फाटल्यान घेतलो, घेवंक ना जाल्यार तुजें डबल इंजिन चलना. सगळ्यांक म्हणून जाता की कांयच जावंक ना, फक्त टॅक्स पेयराचे खुस्तार हे एक थंडेन दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकार लेबर कॉन्ट्रॅक्टर पद्दत रद्द करूंक कायदो हाडटा. कायदो मार्चांतले विधानसभा अधिवेशनान लोकांक थेट जॉबाक घेवंक सरकार कंपन्यांक निर्देश दितलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. युवा सप्तकाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान तरणाट्यांकडे संवाद साधलो. स्टाफ सिलेक्शन आयोग चालीक लागिल्ल्यान आतां खंय जॉबांचें राजकारण सोंपले. गृह आधारा सारक्यो स्किमींचो रिव्ह्यू घेतले. राजकारणी जॉब दिवपाक शकना सांगता हे सरळ आसा. आणि सांगता आसत जाल्यार हेच्या फुडें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी लागू जालें. अश्यो खुबश्यो कंपनी आसा ज्यो एप्रेंटिसशीप म्हणून घेतल्या आणि ताच्या उपरांत तांकां त्याच भुरग्यांक त्या कंपनीन तेंच्यांनी कन्फर्म केल्या. हांव तुका जाय जाल्यार खूब म्हणजे वेरियस इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी हें आसा, बट थोड्योश्यो कंपनी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर थोड्योश्यो कचरता. बट आमी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो कन्सेप्ट गोवा गव्हर्नमेंट लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाच्या वतीन इंट्रोड्यूस करता. आणि तो एकदा इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत भितरलो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पळय न्ही हो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर वयतलो आणि तांकां डायरेक्टली कंपनीनूच घेवचे पडटले. आमी ह्या असेंब्ली सेशनाच्या उपरांत म्हणजे मार्च म्हयन्यांतल्यान इंट्रोड्यूस करता. त्या ती लेबर कॉन्ट्रॅक्टर थंयसलो वचून ताका डायरेक्टली कंपनीन घेवचो पडटलो. जेन्ना DSSY स्कीम सुरवात केली, आमी जेन्ना गृह आधार स्कीम सुरवात केली, आमी जेन्ना लाडली लक्ष्मी स्कीम सुरवात केली, सरकाराची प्रत्येक योजना गरजवंता पर्यंत पावपाक जाय. ती मजा मारपा खातीर न्ही, ती गरज आहा तेका पर्यंत पावची म्हणून त्या खातीर म्हणजे आमी म्हणटा तो मोह आवरप हे गरजेचें आसा.
तांच्यांनी जर पयशाचो मोह आवरलो जाल्यार आमकां चड जाणांक ही स्कीम दिवपा खातीर फायदो जातलो. मरपाक तेंकता वा फुडें उपचार शक्य ना असल्या दुयेंतींची खासगी हॉस्पिटलां कात काडून तांकां जीएमसीन रिफर करपाचे प्रकार आरोग्य खात्याचे नजरेक आयल्यात. असल्या इस्पितळांचेर कारवाय करपाचे खात्याचे निर्देश. सरकारी हॉस्पिटलांतल्या एचओडींनी तांचे कडेन आयिल्ल्या दुयेंतींक एडमीट करचे आदीं तांचो फाटलो वैजकी इतिहास घेवंक जाय. सरकारी हॉस्पिटलांक अर्द. दुयेंतींक हॉस्पिटलांत दवरून तांची कात काडप आनी मरपाक तेकलो काय निमाणे स्टेजीक सरकारी इस्पितळांनी रेफर करप. प्रायव्हेट इस्पितळांनी असले प्रकार चडूच जावंक लागल्यात म्हूण आरोग्य खात्याच्या नजरेक आयला. ते फाटभुंयेर जीएमसी धरून सगळीं सरकारी हॉस्पिटलां आनी एचओडींक अर्द आयल्या. दुयेंतींक प्रकृतीक खालावन वा उपचार करपाक शकना ते स्टेजीर खाजगी हॉस्पिटलां त्या दुयेंतींक भायर काडटात. तांचे कडल्यान फी घेवन तांकां धांवडावन जीएमसीन धाडटात. असल्या प्रकारांची चवकशी करून त्या खाजगी हॉस्पिटलांचेर कारवाय करपाक जाय. असले प्रकार जावंक जायना. सरकारी हॉस्पिटलांतल्या एचओडी कडेन खंयच्याय दुयेंतीक एडमीट करून घेवच्या आदीं ताचो पुराय इतिहास आसपाक जाय. हो आदेश सक्तीन पाळचो म्हूण आरोग्य खात्यान सर्क्युलरांत म्हटलां. सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जे पद्दतीन हे सर्क्युलर काडला आनी तातूंत जी भाशा आहा त्या भाशेचेर खंय खाजगी हॉस्पिटलां तिडकल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंय ओपन डेफिकेशन फ्री जाला. मात नवी घरां आनी नवे फॅमिलींक फ्री टॉयलेट सरकारी स्कीम चालू. ह्या स्किमी सकयल टॉयलेट बांदपाचे आसत जाल्यार अर्जाची प्रक्रिया आतां ऑनलायन. PWD मंत्र्यान आल्तिनार ऑनलायन अर्ज लॉन्च केले. वर्सुकी 1.5 लाखा सकयल उत्पन्न आशिल्ल्यांक ही स्कीम. आतां सरकारी ऑफिसांनी अर्ज शेणपाचे प्रकार खंय बंद. एप्लिकेशन करपाचे हेतू कितें म्हणजे ते फायली कितें जाता. आमी पयलो हांवें आमदार जेन्ना PWD डिव्हिजनान दिताले तितून ते फायली इन्वर्ट करताले ना करताले पूण खंय तरी लोकांचे मागीर फायली मेळनाले अशें आसताले. सो हितून भितर फायली मेळपाचो प्रश्नूच ना. पयलीं कितें जातालें की इट वॉज फिक्स्ड आनी मागीर ते जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसताले ते मागीर रेंव वाडली हें वाडलें मागीर फाटीं फुडें सरताले. सो वी हॅव केप्ट अ वेरिएबल लिमीट आनी आतां कॉस्ट जाता 60,000 पर टॉयलेट वीथ डबल इंचीड टँक बांदपाचें. सो लोकांनी कांय फारीक करपाचें ना. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल हूज इनकम इज लेस दॅन 1.5 lakh rupees पर इयर. इनिशियली मे बी मातसो टायम लागतलो बट ओवरऑल मागीर विदीन एप्लिकेशन विदीन 1 month विल बी प्रोसेस आनी कॉन्ट्रॅक्टर तेंचे सुलभाचे म्हाका खूब तरी अपॉयंट केल्ले आसा. They will be allotted to Sulabh will allot the contractor and within 2 months भितर एक टॉयलेट बांदपाक जाय असो विशय आमी हातीन घेतलो आसा. ही आमची स्टेट पयली देशा भितर ODA फ्री आशिल्ली. फुडें फुडें सेम टॉयलेट सगळ्याक आशिल्ले. आतां हे गोष्टी ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां जाली. लोक वाडल्या, लोकसंख्या वाडटा, एक घरान वेगळी फॅमिली वाडटा. सो कोणाक इंट्रस्ट आसा ताका आमी 500 करता व्हडले हजारांनी करूं ना. सो ज्यो गोष्टी आसा हांवें सांगला रिपीट जावचे ना. 5 वर्सां कितें जालें पयली टॉयलेटी बांदलेले आसली आमी PWD 1985 बांदता 84-85 बांदता. तितून भितर थोड्याचे आतां आमकां कंप्लेन येयल्यो की जरी तरी आमचे टॉयलेट आसा आमचें सोकपीट भरला आमचे तशे पयशे जायना. सो मे बी हेंकां आमी परतून टॉयलेट बांदून दितले. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बालरथाचे कर्मचारी परत एकदा मागण्यो घेवन रस्त्यार. तांकां 10 न्ही 12 म्हयन्याचो जाय पगार. PF, ESI, इन्शुरन्स जाय. तांकां खंय सरकारी कुशळ कामगाराक मेळटा तो पगार जाय. 15 दिसां भितर मागणी तडीक लागना जाल्यार बेमुजत आंदोलनाची बालरथ कर्मचाऱ्यांची शिटकावणी. पगार आसा तो गव्हर्नमेंटाच्या वेज रेटी प्रमाणे म्हणजे स्किल्ड वर्कराचो आसा तो मेळचो. दुसरो म्हणजे तांकां 10 म्हयन्याची जी सॅलरी दिली वता ती तांकां 12 म्हयन्याची म्हणजे पुराय वर्साची तांकां सॅलरी मेळची. तिसरो म्हणजे तांचो PF आसा तो तांचो कट जावचो. सो ESI आसा जे कितें सरकाराचे नियम आसा त्या नुसार तांचे सगळे डिडक्शन जावचे. तिसरें म्हणजे इन्शुरन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते पळयात आतां रिस्क इतली घेता इतले आतां फाटल्या दिसा आमचे एक्सिडेंट सुद्दां जाले उदगांव सरकेला थंय. त्या ड्रायव्हरांक आनी हे कांयच ना तांकां बेनिफीट तांच्या फॅमिलीक मेळना. त्या ड्रायव्हराचो जीव गेलो थंय एटेंडंटाचो हे जालो एक्सिडेंट जालो जीव गेलो.
पूण त्या फॅमिलीक तांकां कांयच बेनिफीट मेळूंक ना। हांव लास्ट वॉर्निंग दिता सरकाराक, हे जर तुमी आतां 15 दिसां भितर आमचो जर इश्यू सॉर्ट आउट करिना जाल्यार आमकां सगळे आमचे आतां तुमी म्हणटा तुमी रस्त्यार येवं नाका, आमी तुमची कामां करता, हे सगळे आतां आमकां खरें फटींगपणां दिसूंक लागले। आमकां जर आमचो विशय जर 15 दिसां भितर सुटावो जायना, 15 दिसां नंतर आमचो हांगा कंटिन्युअस आमचो स्ट्रायक आसा तो हांगा आझाद मैदानाचेर सुरू जातलो। दवल्ले शेतांतल्या 160 घरांच्या हाऊस टॅक्साचो इश्यू तापता आसतना तेच जमनीचो मालक कागाळ घेवन हाजीर। ते सुवातेंतली अर्दी जमीन खंय ताची, जमीन कोणे विकली ती ताकाच खबर ना। पंचायतीन ताकतिकेन घरांचो सर्वे सुरू केलो। इतली वर्सां भाटकार खंय आशिल्ले काय म्हूण सरपंचाचो प्रस्न। थळावे म्हणटा तांकां जमीन तिसऱ्यानूच दिल्या। इतकी सगळी प्रॉपर्टी आसा ती म्हजी बापायली आनी म्हज्या बापायली सगळी प्रॉपर्टी, म्हज्या आनी हेजी बापायली सगळी प्रॉपर्टी पळय आसा ती तेणी आमकां सांगनासतना हे सगळें जाल्लें आसा। घरा आमची सायन बीन कांयच घेवना, आमची सायन बी कांयच घेवना, आमकां विचारूंकय ना आनी कांयच सांगूना तेणी। आनी आमी आतां अकस्मात पळयलें जाल्यार ही सगळी घरां दिवची पडटा। पण तुमी हांगा जागो विकना? ना ना, आमी विकूंकूच ना, तो कोण विकूंक आमकां खबर ना। सर्वे नंबरा प्रमाणे खंयचो जागो आमच्या म्हणून आशिल्लो, आमकां सायडीचो ओपन स्पेस तो आमचो जागो म्हणून, पूण जेन्ना आमी डिटेल केले तेन्ना आमकां ते कळून येयलें। आमकां एज पर द कंप्लेंट सुरेखा एकनाथ बांदोडकर हेणें कंप्लेंट दिल्ली, ते कंप्लेन भितर तेंचे आमचे डिस्कस जाला, मिटिंगे भितर डिस्कस जाला आनी आमी सायड इन्स्पेक्शन म्हणलें, सायड इन्स्पेक्शन केलां। ऑलमोस्ट गेली 42 कितली घरां कंप्लेंट आहा तेजेर। आनी म्हजें एक म्हणणें कितें, आतां ओनरान दिलें न्हू, आतां हांव म्हणटा इतले वर्सां ती कंप्लेंट करता, ती इतल्या वर्सां कंप्लेंट करून तेमी आपल्या ओनरशीप टायटल दाखोवपाक जाय आशिल्लें न्हू। आतां सद्या ते रवळ 114 ते रवळूचेर आहा, रवळू म्हण, रवळू एक मिनिट, रवळू वेल्लेकर घरा बांधून कमीशी कमी 15-16 वर्ष 20 वर्ष जपायले, 15 वर्ष इतले वर्सांनी कोण कंप्युटर येऊना, पूण आता कित्याक येता? तुमकां विकली कोणे, तुमी कोणा कडेन घेतली? आमकां वो राहुल वेल्लेकारांनी पयशे दिवन ना, पूण तेणे आमकां रावपाक दिला। करता की इतले दिवस काय जावंक ना, ही भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाक बदनाम करपाची हे आहा, बदनाम करपाक लागून हे इश्यू काडलेलो आहा। हांव जाणा, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक हात जोडून विनंती करता की बाबा हे तुमचे जे एलिगेशन घालपाक गेले भारतीय जनता पार्टीचेर, हेंचेर तुमी सक्त कारवाई करची आनी सक्त एक्शन घेवचे। केंद्राच्या अमृत सरोवर स्किमी सकयल वास्को मायमोळ्याच्या तळ्याचे टुरिझम स्पॉटाचे नजरेन सुदार आनी सोबितीकरणाचो प्लॅन आसा। कोमुनिदादीचे एनओसीक रावल्यात म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार उलयलो। टुरिझम एक्टिव्हिटी सुरू जाल्यार ती येणावळ खंय कोमुनिदादीक वांटून दिवं येता। आमदारान तळ्याची पळोवणी केली। हे तळे जेन्ना आसताले हातून कमळां फुलताली आनी एक वेगळेंच वातावरण आशिल्लें। काळांतरान एक 20-25 वर्सां हांगा कांयच जावना, हे बुरशेपणां जाली। हे वास्कोचे 1-2 लंग्स कशी वास्कोची, आनी खंयच्याय गांवांत वॉटर बॉडीज आसप ही खूब गरजेची। एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन एनवायरमेंट तूं सपोज प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार ही दोनूय तळी आनी हे एनवायरमेंट राखपा खातीर ही दोनूय तळी परती रिवायव करप आनी आशिल्ले त्या स्थितीन परती व्हरप हें खूब गरजेचें आशिल्लें। आमी प्रपोजल घालतकूच हांगा WRT मिनिस्टर आयिल्लो। WRT मिनिस्टरान येवन आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की आमी करया म्हणून अंडर अमृत सरोवर स्कीम। आतां फक्त आमी हाच्या एनओसीक रावल्या कोमुनिदादीच्या, आनी म्हाका दिसता आमी कोमुनिदादीक एप्रोच केला आनी म्हाकाय दिसता तें खूब पॉझिटीव आसा, कित्याक हें वास्को खातीर हें आसा। तातूंत भितर आमी सिवरेजीची एनओसी मागल्या। सिवरेज पंपींग स्टेशन लास्ट आमचो आमदार आशिल्लो ताणेंय प्रपोज केल्लें आसा आनी ती थंय जावची म्हणून ताजीय मागणी आशिल्ली। सो आज आमी दोनूय एनओसी मागता, सो फाल्यां काम आमकां दोनूय सायडीन स्टार्ट करपाक मेळटलें। सो सिवरेज जी येतली ती सारकी पंपींग स्टेशनान भितर पंपींग करून आपल्या जाग्यार गेली आनी तळें आसा तें क्लीन उरलें। सो आमी कोमुनिदादीक एप्रोच केला की तुमी एनओसी दितकूच फाल्यां सपोज हांगा कितें बेनिफीट आसा तें आमी तुमकां पास ऑन करपाक जाता। कर्नाटकान गोंयचे शिमेर जॉयडा कंदमूळ महोत्सवाक बरेपैकी प्रतिसाद। 50 वयर कंदमुळांचे प्रकार ह्या महोत्सवान।
काळी पर्यटन संस्था, काळी शेतकरी उत्पादन कंपनी आणि जॉयडा तालुका कुणबी समाज विकास संघान महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. त्या वाठारांतल्या कुणबी समाजाची ही पिकावळ कंदमुळांचे खाणा जिनस आयुर्वेदिक गुण लोकांक कळचे म्हूण हो महोत्सव. काळी प्रवासोद्यम संस्था तसेच तालुका कुणबी समाज जॉयडा आणि काळी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी तिघांच्या सहयोगात 2023 गड्डे घेण्याचो मेळा म्हणजे कंदमूळ उत्सव जॉयडा तालुक्यात मी करत आसा. हो 8वो कंदमूळ उत्सव जॉयडा तालुक्यात जाता. हांगाचे जे शेतकरी किंवा जे जंगलात रावचेले जे मुळं कुणबी जन ते कंदमूळ पिकयतात त्याचो परिचय भायरच्या जगाक कळूं जाय ह्या उद्देशान हो उत्सव प्रति वर्ष आमी करतात. मेनली मार्केट लिंकेजीस जे जे आजच्या जे पळापळीच्या जीवनात जे फास्ट फूड एक आकर्षण आसा त्याचे एक्झॅक्ट अपोजिट स्लो फूड म्हणा किंवा जे पारंपरिक एक आहार खाद्य आसा त्याचा परिचय जगाक करून दिवपाचो उद्देश आसा. या प्रदर्शनात कितल्या प्रकारची कंदमुळां आसात? जवळजवळ 50 तरेचे व्हरायटीज आसात आणि बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जितले व्हरायटीज जास्त येतात त्या शेतकऱ्याक एक बहुमान दिवचो बी एक प्रोग्राम आसा. तसेच सगळ्यात मोठी सायज कुठली मोठ्या सायजचे कॉर्न तांकां बी विविध बहुमान दिवचो बी एक प्रोग्राम आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.